Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE, and medical exam preparation. Best online learning experience only at Stella Online Courses. Call us now. एज्युकेशनाचे अजूनपर्यंत आम्ही केन्नाच्यान सुरू करपाचें हो डिसिजन घेवना. गोंयांत काही भागात काही स्कुलांनी एडेड आसतले अनएडेड आसतले. ह्या स्कुलांनी आपलें ऑनलायन एज्युकेशन सिस्टम जरी सुरू केली म्हणजे कॉन्क्रीट बाबा ऑनलायन केलें जाल्यार फाल्यां सकाळी उरलेल्या भुरग्यांक आमी जशें म्हणटा की सिलेबस लॉस जावचो न्ही. 10वी आनी 12वीच्या बद्दल आमकां चड चिंता आसा. तर ताजेय अरेंजमेंट जे आसा एज्युकेशन डिपार्टमेंटाच्या मार्फत परत ऑफलायन किंवा क्लासरुमांतल्यान हे सगळें पॅन्डमिक सोंपल्या उपरांत कंपल्सरी त्याच स्कुलाक आमी करपाक लायतले. ताचेर कॉन्क्रीट सोल्युशनाचेर थोड्या दिसाच्या भितर आमी येवपाचें. ऑनलायनच्या बाबतींत कंप्लेनी आसतल्योच, कारण जे इन्फ्रास्ट्रक्चर आमकां सगळे कडेन अवेलेबल जाय तितक्या मोठ्या प्रमाणात इन्फ्रास्ट्रक्चर जाय. बट ताका एक कारण आमचे लोकूय आसा हें आमी लक्षांत घेवपाक जाय. जेन्ना जे टावर घालपा खातीर ज्यो कंपनी ज्या जाग्यार गेल्या तांकां विरोध करपी लोकूच आसा. कंपल्सरी ऑनलायन एज्युकेशन करूंक ना. पयल्यान पयलीं म्हणटा एज्युकेशन डिपार्टमेंटान खंयसरूच हे ऑनलायन एज्युकेशना हे कंपल्सरी करूंक ना. म्हणून सांगता की आमी एकदां स्कुलां सुरू जाल्या उपरांत ज्यो गजाली करपाक जाय डिसिजन घेवपाक जाय एज्युकेशन म्हणून ज्यो गजाली नक्कीच 10वी आनी 12वीच्या भुरग्यां खातीर जर सिलेबस चुकला आसत जाल्यार त्योय गजाली तांच्या खातीर करूंक जाय.